देशभर गाजिल्ल्या तरुण तेजपालान लैंगिक आगळीक केल्ल्या प्रकरणात आता हायकोर्टान वर्डिक्ट दिल्या. तेजपालाक 10 वर्षांची ख्यास्त आणि कांय लाखांचो दंड ठोठायला. 2013 सालान बांबोळे हांगच्या एका स्टार हॉटेलान ही घडणूक घडिल्ली. त्या चेडवान कागाळ केल्या उपरांत हे प्रकरण सुरू जालें. तेजपालाक गोवा पुलिसांनी दिल्लीच्यान धरून हाडिल्लो. मागीर ताका बेल मेळ्ळो. सेशन कोर्टान तेजपालाक सोडिल्लो. ताच्या अगेन्स्ट गोवा गव्हर्मेंटान हायकोर्टान अपील केल्लें. एक 2 ईमेल तेन्ना जे तरुण तेजपालान बरयल्ले तो एविडन्स म्हणून हायकोर्टा मुखार हाडलो. आनीक कांय एविडन्स सरकारान हाडलो आनी तातूंतल्यान आतां तेजपालाक 10 वर्षांची ख्यास्त दिल्या. तेजपालाक सुप्रीम कोर्टान वचपा खातीर 4 विकाची मुदत कोर्टान दिला. त्याच्या मदीं तो सुप्रीम कोर्टान गेल्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान ही कायद्याची लढाई सुरू जातली. एसटीच्या राजकीय आरक्षण संबंधी बऱ्याच काळासान वाट पळोवपी अधिसुचोवणी फुडल्या 2 ते 3 दिसां भितर जारी जावपाची शक्यताय आसा अशें मंत्री दोतोर रमेश तवडकरान सांगलां. तशेंच येवपी विधानसभा वेंचणूक घटनात्मक राजकीय आरक्षणाचो फायदो एसटी समाजाक जातलो असोय विश्वास ताणें उक्तायला. अधिसुचोवणी जारी जातकच उठा फुडाऱ्या कडेन बसका करतले अशें तवडकरान फुडें स्पश्ट केलें. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हे आयज मेरेन मोगो पक्षा वांगडा आसून ताणें पक्षा खातीर कामां केल्यात. मात भविश्यांत ते आमच्या बरोबर आसतले काय ना ती वेगळी गजाल अशें विधान मंत्री सुदीन ढवळेकर हाणें केलें. ताच्या ह्या विधानाक लागून राजकीय मळार चर्चेक नेट आयला. तशेंच आरोलकराच्या भविश्याचेर प्रस्नचिन्ह उप्रासपाक लागल्यात. केप्यां पुलीस स्टेशनाचें काम फाटल्या 5 वर्सां सावन बंद आसा. हें काम 15 दिसां भितर सुरवात करूंक ना जाल्यार धरणे आंदोलन करतले अशी शिटकावणी केपेचे आमदार एल्टॉन डिकोस्टा हांणी दिली. बिरेस्तारा केपेच्या नागरिकांनी केपे येवपी लोधिकारी हाची भेट घेतली आनी रॅली काडली. तशेंच पुलीस स्टेशनाची पळोवणी केली. मिरामार कामत किनारा लागसर सेक्युरिटी कॅबिनाचेर एक पोरणे झाड पडून सेक्युरिटी गार्डाक मरण आयलें. ह्या दुर्दैवी घडणुके उपरांत पणजेचो उजो पालोवपी दळ बेगोबेग घडणूक थळार दाखल जाले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सेक्युरिटी कॅबिनाचेर अचकीत झाड कोसळ्ळें. झाड पडिल्ल्यान सेक्युरिटी गार्ड कॅबिनांत आडकून ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. तशेंच कॅबिनाचोय चुरो जाला.